सगळीं उबी रावया याज्ञिकाक येवकार दिवंक गायन करुया A30 पेज नंबर 15 A30 Lasani sorvespora wakanat soglia murshanu deva gayon kora Lasani sorvespora wakanat soglia murshanu deva gayon kora Sorvespora ci seva kora Anandanta ci bhakti kora Sotgita gavun gavun bitor sora Sottusaniya deva mokha Alleluia 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 Ciano deva gayon kora Ulasani sorvespora wakanat sogliamo ciano deva gayon kora Sorvespora so eklos rozmar Doam so babuj do sambarna Viswasanya durya durta chemuka Alma somesta dogion rauta Alleluia 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 बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमच्या सोमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो आणि तुमच्या आत्म्यासोवे आसो बोगाळ बाबडीनो आयज व्हडे खुशालकायेन आमच्या आस्कार्या भगवंत आंतोनीची आमी परब समारंभाव 13 दिसांची लांबडीक तयारी केल्या उपरांत हे आयच्या दिसाक आमी पावल्या ताच्या जिविताचेर आमी नियाळ केला भगवंत आंतोन मागण्याचो मनीस जेजूच्या सगल्या काळजांत ताणें मोग केलो जेजूची सेवा केली आनी मागण्यांत घट रावून जिवितांत जायत्यो मिलाग्री करूंक पावलो आयज ताचे आमी देख घेवया आमच्या जिवितान मागण्यांतल्यान जिवितान बरें करूंक जेजूचो सगल्या काळजान मोग करूंक ताची सेवा करूंक आनी आमी आमच्या उतरां कुरण्यांतल्यान जेजूक गोवाय दिवंक आमकां आमी सान कृपा आनी बोड मागुया आनी पवित्र मिसाचे भेटीन फावो ती बरी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकाचो उगडास करुया सोर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान विचारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध हे बसोत भाग्यो सदांच आंकवार मारये सगल्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं आमेन Somia, Kaglut
Krista kakrutko, Krista kakrutko, Somia kakrutko, Somia kakrutko. Mój Madeva kushori, Ani Shanti, Gloria Monacha, Monisha Samsari. Sarvesvara Deva, Surgicharaya, Survodvida Deva Baba, Amituka Vakanta, Amituchi Stuti Kota. Ami tuka namaskar kota, ami tuka महिमा दिता, तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका दिन वाजता. सोम्या एकल्या जोडीत पुता, जेसू Krista, Somia Deva Devaची शिडी, बाबाच्या भूता. तू संसाराचे पाप काढताय, आमची काकूत हो. तू संसाराचे पाप काढताय, आमचे मागणे ऐकून घे. तू बापाच्या उजव्यात बसलाय, आमची काकूत हो. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती, देवा बापाची मोहिमे, जेसू Krista, eklos tu povin, eklos tu sumin, eklos tu bovoto. Amen. Pratuja. या मिसाचे इंतजाम भेटयता ऑस्टेरियो आणि कार्लोता फेर्नांडीस हेरीत भाशेन तांचे पासत मागुया, तांकां बरी भलायकी, देवाचो शुभ आशिर्वाद तांचेर घाल म्हूण. ह्या वेळार आमची खासगी मागणी जें कितें आमी मागूंक आयल्या भावार्थान भाग्योन आंतोनीचे मजतीन आमी देवा मुखार दवरुया. सर्वेस्परा सासनाच्या देवा, तुवें लिस्बोवाच्या भाग्यवंत आंतोनीक कोऱ्या भावार्थाचो हुशार प्रसंगदार आनी गरजे आकांताक आसलोल्यांचो तिरासरो करून दिलोय. ताची देख घेवन जेदूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगल्या आमच्या गरजांनी ताची मजत आमकां मेळूं. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो दिव तुजे सवे पवित्र आत्म्याचे एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. Amen. सुटकेच्या पुस्तकावेले वाचप. इस्रायल पोरजा रेफिदिनांतली भायर सरली आनी सिनायाच्या अरण्यांत पावतोच थंय तिणें पेणे केलें. पर्वताक फुडो करून इस्रायलान पेणे केलें. तेन्ना मोइजेस वयर देवाशी गेलो
आनी सोरेस्परान ताका दोंगरातान आपोवन मोडलें. जाकोबाच्या गोराण्यांक अशें सांग, इस्रायेलाच्या भुरग्यांक अशें परगट कर, इजिप्तकारांक हांवें कितें केलें, कशे भाशेन गोणीच्या पाकोट्यांचेर हांवें तुमकां वेली आनी म्हजेशीं हाडलीं तें तुमीच पळयलां. आतां तुमी जाणा जायात की म्हजो ताळो आयकशात आनी म्हजो कोरार सांबाळशात जाल्यार सगल्या पोरजां मदें तुमी म्हजी खाशा पोरजां जातल्यात. कारण सगळी प्रितूम म्हजी, तुमी म्हाका यादनिकाचें रास आनी पवित्र राष्ट्र जातल्यात. सोरेस्पराचें उतर. देवाचे वळखकार. आमचो जबाब, आमी ताजी पोरसां ताज्या हिण्यांतल्यो शेळयो सगळीं म्हणया. आमी ताजी पोरसां ताज्या हिण्यांतल्यो शेळयो. सोरेस्पराची सेवा करात, आनंदान ताजी भक्ती करात, सोड गितां गावन भितर सरात, संतोसान येयात देवा मुखार. जबाब, आमी ताजी पोरसां ताज्या हिण्यांतल्यो शेळयो. सर्वेस्पोर आमचो एकलोच रोसनार, तो आमचो बापूय तो सांबाळणार. विस्वासान या तो ताजे मुखार, आमा समेस्तांक तो घेवंक रावता. जबाब, आमी ताजी पोरसां ताज्या हिण्यांतल्यो शेळयो. तो गवळी आमी ताजे शेळयो, मोय पासान चोरून सांबाळलेल्यो. ताजे मुखार या, तो आमचो देव, आमी ताजो लोक ताजी पोरसां. जबाब, आमी ताज्या पोरसां ताज्या हिण्यांतल्यो शेळयो. ताजे दारवंटे काडून येयात, ताज्या मंदिरान भितर सरात, देवाक दिन वासूंक एकठांय जायात, सगळीं बरोबर गायात नोमान. जबाब, आमी ताजी पोरसां ताज्या हिण्यांतल्यो शेळयो. आमचो सोरेस्पोर कितलो बरो, ताजो माये मोग सासणाक उत्तो, ताच्या उतराचेर विस्वास आमचो, पिणगेचे पिणगेक तो विस्वाशी. जबाब, आमी ताजी पोरसां ताज्या हिण्यांतल्यो शेळयो. वाग्यून पावलून रोमकाराक बरयलेले चिटीवेले वाचप. भावा भयणीनो, कितेंच करूंक आमकां सोकोत नासली तेन्ना क्रिस्तान ताचो नेमलोलो वेळ पावतोच खोट्या पासत आपलो जीव दिलो. एका बऱ्या मनशा पासत कोणूय एका वेळार मरूंक फुडें सरलो जाल्यारूय खरेंच म्हणल्यार प्रमाणीक मनशा पासत लेगून जीव दिवंक कठीण. पूण आमी पातकी आसल्या तेन्ना लेगून क्रिस्त आमची पासत मेलो आनी अशें देवान आपूण आमचो मोग कोत्ता म्हूण दाखयलें. ताच्या रोगताक लागून आतां आमी प्रामाणीक जाल्या म्हणटच ओदिकूच तो आमकां देवाच्या क्रोधांतली निवाडटलो. आमी दुस्मान आसल्या तेन्ना आपल्या पुताच्या मरणा उद्देशी देवान आमकां लागीं काडल्यात म्हणटच आतां आमकां लागीं काडल्या उपरांत ताच्या जिविता उद्देशी ओदिकूच तो आमकां सोडवून दितलो. तितलेंच न्हय, आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमकां आतां लागीं काडल्यात देखून ताचे उद्देशी देवा सवे आमी संतोश भरीत आसा. सर्वेस्पराचे उतर. देवाचे वळखकार. शुभ वर्तमानाक आमची काळजां मनां तयार करूंक आमी सगळीं उबी रावया. सोरेस्पराक जोय
पळयजोय काळ बोल्लो आनी देवाचें राज लागीं पावला. जिवीत बदलात आनी शुभोटमणान मानून घेयात. सर्वेस्पराक जोय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. मातेवा परमणे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजू पोरजेक पळयोवन चुरचुरतालो, कित्याक ती दोगदवताली आनी गवळी नासलेल्या मेंढऱ्या भाशेन बाबडी कशी जाल्ली. तेन्ना आपल्या शिसांक ताणें म्हणलें, पीक तर खूब पूण वावराडी थोडे. देखून पिकाच्या दोनया लागीं लुवणे मळणेक वावराडी धाड म्हूण मागात. आपल्या 12 शिसांक आपोवन हाडून जेजून तांकां मेळे आत्म्यांचेर अधिकार दिलो आनी मेळे आत्मे काडूंक आनी सगल्या जिन्सांचो पिडारोग बरो करूंक तांकां पदवी दिली. 12 धर्मदुतांचीं नांवां हीं: पयलो पेद्रू म्हणटात तो सिमांव आनी ताचो भाव आंद्रे, झेबेदेवाचो पूत जाकोब आनी ताचो भाव जुआंव, फिलीप आनी बार्तोलोमियो, तोमास आनी 2 वसूलदार माथ्यू, आल्फेवाचो पूत जाकोब आनी तादेव, उर्बेवूत सिमांव आनी ताचो घात घेतलो तो जुदास इस्कारियोत. ह्या 12 जाणांक जेजून असो उपदेश दिवन धाडले: ओन बावार्थ्यांच्या गांवांनी वचूं नाकात आनी सामारियेकारांच्या नोगरांनी भितर सरूं नाकात, पूण अदीक करून इस्रायलाच्या घोराण्याच्या सांडलोल्या मेंढरा सोशें वचात आनी वचून सर्गींचें राज लागीं पावलां अशें परगोट करात. वायटाकारांक बरीं करात, मेल्ल्यांक जिवंत करात, कोडकारांक नितळ करात, देंवचार काडात. तुमी फुकट घेतलां, फुकें दियात. सोम्याचें शुभ वर्तमान. वाकान्नी तुका क्रिस्त. मोगाळ भावा भयणीनो, आयज आमी सगळीं व्हडे खुशालकायेन आमच्या आस्काऱ्या भाग्यवंत आंतोनीची परब सुबरमतांव. भाग्यवंत आंतोनीक आमी मिलाग्रीचो सागर म्हणटाव. भाग्यवंत आंतोनीक देवाच्या उतराचो व्हडलो परगटणार म्हणटाव. ह्या वेळार ताच्या जिविताचेर आमी एक ल्हानसो नियाळ करुया. ताणें आपल्या जिवितान कितें केलें, कशे भाशेन तो सांत जावंक पावलो. 1195 ह्या वर्साक लिस्बोवा हांगासर एका उंच कुळयेच्या गिरेस्त कुटुंबान जल्मलो आनी उपरांत वाडटा वाडटा देवाच्या मोगान पेल्याच्या मोगान वाडलो. 18 वर्साचो आसतना आगोस्तिनियन संस्थेक भितर सरलो आनी थंयसर ताणें भावार्थाची देवशास्त्राची शिकवण घेतली, पवित्र पुस्तक शिकलो. जेन्ना 25 वर्साचो आसतना ताका एक खबर मेळ्ळी की मोरोक्को देशांत थोडे फ्रांसिस्कन मिशनरीक जिवेशी मारल्यात म्हूण. आनी तो म्हणटालो तांचे भाशेन जेजू पासत म्हाकाय मरूंक जाय, हांवूय वेतलो तांचे पासत मरपाक. पूण आगुस्तिनियन संस्था मिशनरी नासली, ताका लागून तो आगुस्तिनियन संस्था सोडटा आनी फ्रांसिस्कन संस्थेन भितर सरता. आनी जेन्ना
तो ह्या देसान वचपाची वाट तो भायर सरलो तेन्ना ताची बोट तुफानाक सांपडटा आनी सिसिली म्हणटा त्या पोर्टार पावता. थंयसर फ्रांसिस्कनाची खंय व्हडली सभा भरलोली आनी थंयसर ताका आसिसीचो भाग्योन फ्रांसीस मेळटा आनी खंय भाग्योन आंतोनीक ते ल्हान काम दितात जावं कुजनांत वावर करपाचे, सान मारपाची, साकिस्तीन वावर करपाचो आनी व्हडे उमेदीन खालतीकायेन तो वावर करता. कोणूच नको आसलो तो व्हडलो एक प्रेगादोर, व्हडलो देवाच्या उतराचो परगटणार म्हूण. एका दिसाक खंय फोर्ली गांवांत एक व्हडली सभा भरली. फ्रांसिस्कन आनी डॉमिनिकन्स हांचे खंय याज्ञिकी संस्कारणी आसली, ऑर्डिनेशन आसलें आनी खंय अशें घडलें. फ्रांसिस्कन चिंताले की डॉमिनिकन्स मिसाक सेरमांव करतले म्हूण आनी डॉमिनिकन चिंताले खंय फ्रांसिस्कन सेरमांव करतले म्हूण, कारण ही संस्कारणी तांच्या घरांत आसली आनी खंय कोणेंच सेरमांव तयार करूंक ना. असले वेळार खंय ते भाग्योन आंतोनीक ते मागतात तूं सेरमांव कर. भाग्योन आंतोन खंय पयलो मातसो भियेता, उपरांत सेरमांव करता आनी खंय इतलो बरो सेरमांव करता की सगलो लोक अजाप जातात. आनी त्या दिसाक जावन तो एक व्हडलो देवाच्या उतराचो परगटणार जाता. ताचो सेरमांव आयकूंक हजारांनी लोक येता. सकाळच्या वेळार खंय इगर्जो बसताल्यो, लोक आपलो वावर धंदो सोडून ताचो सेरमांव आयकूंक येताले आनी जायते फावटी उक्त्या मैदानार ताका खंय सेरमांव करूंक पडटालो, कारण तो आपल्या सेरमांवांत देवाचें उतर परगट करतालो. मोगाळ बाबडीनो, उपरांत खंय ताका इटली देशांत आनी फ्रांस देशांत ताका थियोलॉजी शिकपाक धाडलो, थियोलॉजी शिकोवपाक धाडलो आनी बेस बरी ताणें थियोलॉजी शिकयली. खंय भाग्योन आंतोन देवाच्या उतराचो बुणयारी, देवाच्या उतराचो परगटणार. आनी ग्रेगोर व्हरतो पाप सायकूय अशें म्हणटा तो खंय देवाच्या उतराची आग पेट. एका दिसाकूय जेन्ना तो मिसांक सेरमांव करतालो हो पाप साहेब थंयसर आसलो आनी पाप साहेबान खंय ताचो सेरमांव आयकलो आनी तो अशें म्हणूंक लागलो, नवो कोरार आनी आदलो कोरार तो आपल्या सेरमांवाक वापरता, तो देवाच्या उतराची आग पेट. एका दिसाक खंय एके इगर्जेन तो खंय मिसान सेरमांव सांगतालो, पूण लोकांनी खंय एके भाशेन ताका भायर आयलो, ताका ताजो सेरमांव आयकूंक ना आनी खंय रागान खंय उपरांत तो खंय दर्याचे वेळेर सेरमांव सांगूंक गेलो आनी सेरमांव सांगता सांगता खंय सगल्यो मासळी थंयसर वयर आयल्यो आनी ताचो खंय सेरमांव आयकूंक लागली. मोगाळ बाबडीनो, भाग्योन आंतोन एक व्हड मागण्याचो मनीस जायतो वेळ खंय मागण्यांत सारतालो. एका दिसाक जेन्ना तो एका ग्रेस मनशाच्या घरान गेलो, हो ग्रेस मनीस खंय चावयेच्या बुराकांत ताका पळयता, तो दिमी घालून मागणी करता आनी ताच्या हाताचेर बाळूक जेजू खेळटालो, ताच्या गोड्याक वेंग मारून आसलो आनी भाग्योन आंतोन ताचे खंय उमेग येतालो. भाग्योन आंतोनच्या जिवितान जायत्यो मिलाग्र्यो घडल्यो, जायत्यो मिलाग्र्यो ताणें केल्यो आनी खंय देवाच्याच आदारान तो ह्यो मिलाग्र्यो करूंक पावलो. आनी एका दिसाक खंय अशें घडलें की एक धर्म विरोधी, एक एथेइस्ट जो देव ना म्हणटा ताका खंय चॅलेंज करता. तो सांगता तुमच्या 7 साक्रामेंतान जेजू ना आनी तो खंय ताका अशें म्हणटा, हांव 3 दीस म्हज्या गाडवाक बुकेन दवरता आनी उपरांत 3 दिसांनी ते मेळटात. गाडवाक खंय मोदें करून दवरतात, एके वाटेन खंय हो धर्म विरोधी तोंड दवरता, ताका खावपाक दवरता आनी दुसरे वाटेन खंय भाग्योन आंतोन 7 साक्रामेंत घेवन आसलो आनी हो धर्म विरोधी ताका अशें म्हणटा, जर तर ह्या गाडवान 7 साक्रामेंताक नमस्कार केलो, हांव म्हजें जिवीत बदलतलो, हांव क्रिस्तांव जातलो. आनी खंय एक व्हडलें अजाप घडटा. हें गाडू जेवण न्हय पूण 7 साक्रामेंताक नमस्कार करता आनी तेन्ना हो धर्म विरोधी आपलें जिवीत बदलता.
भाग्योन आंतोनीन आपल्या जिवितान जायत्या पातक्यांक, जायत्या कुन्यांक, जायत्या दोन विरोध्यांक आपले जिवीत बदलूंक ताणें आदार दिलो. 30 आनी 6 वर्साचो आसतना तो सोंपलो आनी तो जावन आसलो खंय पयलो सांत. एका वर्सा भितर ताका खंय सांताचो मान मेळ्ळो. जेन्ना ताका निकी पिलो, ताका पुरलो, जायत्या वर्सांनी ताची कूड खंय उक्ती केली. ताची आख्खीच कूड मातयेन घाली, पूण ताची जीब खंय ताजी उरलोली. हे जिबेन तो देवाचें उतर परगट करतालो आनी तो खंय अशें म्हणटालो, उतरांनूय पूण कुरण्यो चड मोलाच्यो. एक्शन स्पीक्स लावडर दॅन वर्ड्स. तुज्यो कुरण्यो जायत्यो उलयतात आनी आपल्या कुरण्यांतल्यान ताणें जेजूक परगट केलो. मोगाळ बाबडीनो, एका दिसाक खंय एक ग्रेस ओस्टोरी भाग्योन फिलीप नेरी हाचे सरशी खंय कुमसाराक गेली आनी खंय सगलीं पातकां सांगल्या उपरांत हे ओस्टोरेन खंय आपलें एक पातोक सांगूंक ना. आनी भाग्योन फिलीप नेरीक कळ्ळें की ओस्टोरेन एक पातोक सांगूंक ना आनी तो तिका म्हणटाय, तुजी सगलीं पातकां जालीं सांगोन. आनी ती म्हणटा होय, पूण तो तिका सांगता, तुजें एक पातोक उरलां आनी तें पातोक म्हणल्यार तुका दुसऱ्याची कोबरो करूंक, दुसऱ्याचें नांव पिड्यार करपाक तुका संवय आसा. आनी खंय ही स्टोरी उपरांत मानून घेता. आनी खंय भाग्योन फिलीप नेरी तिका सांगता, तुजें प्राचीत हे, वच एक कोमयेक घे आनी कोमयेची सगळीं पाकोटां काड आनी वाऱ्यार सोड. आनी खंय स्टोरी खुशाल जाता, कारण ताणें म्हाका सोंपें प्राचीत दिलां. घरा येता, आपल्याक सांगला ते भाशेन करता आनी तो खंय तिका दुसऱ्या दिसाक परतून आपयता. आनी खंय खुशालकायेन ही स्टोरी परतून येता आनी ताका सांगता, जें तुवें प्राचीत दिल्लें हांवें तें पाळ्ळें. आनी खंय भाग्योन फिलीप नेरी तिका अशें म्हणटा, काल दिल्लें तें अर्दें तुजें प्राचीत, आयज तुवें अर्दें प्राचीत करूंक जाय. आनी तो तिका सांगता, जीं पाकोटां वाऱ्यार गेल्यांत ती वच आनी परतून हाड आनी एकठांय कर. आनी ती तिका सांगता, हें कशें घडटलें. ही पाकोटी सगळीं वाऱ्यार उडोवन गेलीं. आनी तेन्ना भाग्योन फिलीप नेरी तिका एक संदेश दिताना अशें म्हणटा, जेन्ना तूं दुसऱ्यांचें नांव पिड्यार करताय, जेन्ना तूं दुसऱ्यांचें नांव ओगडायताय, एक पावटी वाऱ्यार गेलें तें परतून मेळचें नाय. मोगाळ बाबडीनो, आमी आमकांच विचार करुया, आमी आमचे जिबेन कितें परगट्टाव गाय. भाग्योन आंतोनीन आपले जिबेन देवाचें उतर परगट केलें. आमी कितें करता, दुसऱ्यांचें नांव पिड्यार करता, दुसऱ्यांचे खबरो करता. हे जिबेन देवाची बरी खबर परगट करुया, जिवितान जायतें बरें करुया. आयच्या पयल्या वाचपान आमकां देवाचो मोग इस्रायल पोरजे सवय मेळटा. देवान इस्रायल पोरशेक विसरून काडली, तिका इजिप्तांतली भायर हाडली, उपरांत जेवण दिलें, उदक दिलें. आनी आयच्या पयल्या वाचपान देव तिचे लागीं एक करार करता आनी म्हणटा, हांव तुजो देव आनी तुमी म्हजी पोरजां. जें कितें हांव सांगता तें तुमी आयकूंक जाय. देव मोजेसा वरवीं आपलो संदेश इस्रायल पोरशेक दिता. जाल्यार दुसऱ्या वाचपान जेजू आमचे सगळे मोग दाखयता. भाग्योन पावलो म्हणटा, एका बऱ्या मनशा पासत कोणूय जीव दिवंक तयार आसा, न्हय एका वायटव्या मनशा पासत. पूण जेजून आमी वायटवे जावनूय आमचे पासत जीव दिलो, कुर्सार मरून आमचे सगळे मोग दाखयलो. आनी भाग्योन पावलो मुखार म्हणटा, आमी सगळीं जेजूक चिकटून रावुया, जेजूचो मोग करुया आनी आमच्या जिवितान आमी जेजूक परगट करुया. आयच्या शिव वर्तमानान जेजू आमकां सांगता, पीक जायतें आसा पूण वावर करपाक थोडे आसात. आयज खेरीत भाशेन आमी आपोवण्या खातीर मागुया. देवाच्या मोड्यान जायती आपोवणी येवंक आनी ही आपोवणी आमी आमच्या कुटुंबान उत्पन्न करूंक जाय. आमच्या भुरग्याच्या मनान देवाचो मोग घालूंक जाय, मागण्याचो मोग घालूंक जाय. तांकां आमी देवाची लागीं हाडूंक जाय. दुसरे सुवातेर आमच्या सिमिदारींत जायते भुरगे शिकतात. तांचे पासत मागुया, तांकां मागण्याचो आनी दुडवाचो आदार दिवया. जर तर तुज्या भुरग्याक पाद्री जावपाचो, माद्री जावपाची खुशी आसा, आमी कोणेंच आडखोड घालचे न्हय.
तांकां व्हडी कुशेन धाडुया कारण ते आमचे आपोणे न्हय ते देवाचे आपोणे. मोगाळ बाबडीनो आयज बागयोन आतुनीचे पुरबे दिसाक आमी ह्यो 3 वस्तू शिकुया. पयली म्हणल्यार मागण्यांक जाय तो वेळ दिवया. बागयोन आतुनीन जायते मागणे केले. किरीत भशेन आमचे खासगी मागणे आ पर्सनल प्रेयर आमचो संबोन देवा तांय घट करुया. दुसरें म्हणल्यार देवाचें उतर वाचुया, नियाळुया, आमच्या जिवितान आपणावून ते पुरगट करुया. आनी तिसरें म्हणल्यार बागयोन आतुनीन आपल्या जिवितान जायतें बरें केलें. जेन्ना आमकां बरें करपाक संद्यो मेळटात बरें करुया. देवाचो मोग आमच्या जिवितांतल्यान दुसऱ्यांक दिवंक हे मिसान कृपा आनी बळ मागुया. सगळीं उबी रावया. सोत मानता देवा, सोर पदवेदार बापा, स्वर्गात आनी पृथ्वीच्या उजळारा आनी जेजू क्रिस्ता तुज्या एकल्या सुदाक आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सोपावलो आंकवार मरे थाय सोलमलो पोंच पिलाताकात ताणें कोस सोंसले ताका कुसार सोडलो तो मेलो अंधकारांत गेलो तो मेल्ल्या मध्ये देवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्यान तो जिवंत जालो स्वर्गात सोडलो सोर पवित्र देवाच्या उजव्याक बसला तुज्या जिवेन आयल्यान केलो. सोत मानता पवित्र आत्म्या, कॅथोलीक पवित्र सभे, भक्तांचो एकठार, पातकाचे भोगसणे, कुडीचे जिवंतपण, सासणाचे जिवीत. आमेन. ह्या वेळार आमची मागणी आमची इंतेसावां आमी देवा मुखार दवरुया. आमच्या पवित्र सोबेच्या वडिलांक आनी संस्कारलोल्यांक खेरीत कार्या खातीर देवान विचून काडल्यान तर तांणी सगळे जबाबदारेन आपल्या आपोवण्यांक विस्वाशी रावन देवाचें बरेंपण दुसऱ्यांक वांटूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. तुझ्या वडा मोगान आमच्या मागण्यांक कांदी बाबा. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी आपल्या हातांत आसलोली पदवी जबरदस्तीन चलोवंक न्हय पूण पोरजेचें बरेंपण आपल्या मनान दवरून ते नागरिकांचे उदरगती पासत वावरूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. तुझ्या वडा मोगान आमच्या मागण्यांक कांदी बाबा. बागीवन आतोनीन देवाचो मोग अणभवलो देखून स्वताचे आनी नितीचें जिवीत तो जियेलो तर आमी ताची देख घेवन असलेच जिवीत जिवन दुसऱ्यांचें जिवीत आमी बरेपणान भरूंक आमकां आदार दी म्हूण बापाचो आदार मागुया. तुझ्या वडा मोगान आमच्या मागण्यांक कांदी बाबा. आयज आमच्या शोलेचे फिरगोजेंत बागीवन आतोनीची परब आमी व्हडा दोबाज्यान समोरमता. ही परब आमकां बायलोच दोबाजो जायना जावं पूण बागीवन आतोनीचो एक तरी गूण आमी हे परबे समयार आपणावन आमच्या कुटुंबीक तशेंच समाजीक जिवितांत वेव्हारांत घालूंक आमकां कृपा दी म्हूण बापा लागीं मागुया. तुझ्या वडा मोगान आमच्या मागण्यांक कांदी बाबा. ह्या मिसांत आपले इंतेसा भेटयतल्या ऑस्टिरियो आनी कार्लोटा फेर्नांडीस हांकां मागलेलो उपकार फावो जावंक मागतना आमचे आवडे बागीवन आतोनीचे मजूतीन बापा लागीं मागुया. तुझ्या वडा मोगान
आमच्या मागण्या कांदी बापा. ह्या वेळार तुका कितें जाय तें बागेवन आंतोनीचे मजतीन देवा मुखार दवर. बो मोगाळ बापा, दुयेनी आमची मागणी आयकून घे. सगल्या काळजान तुजो मोग करूंक, तुजी सेवा करूंक आनी आमच्या जिवितांत जाय तें बरें करूंक तूंच आमकां आदार दी. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. दानातोय वेळार आमी गायन करुया C14 पेज नंबर 34. C14. देवी आमची भेटोकाटा, आमची काळजां तातून घालता, आमची मोनां तुकोर दिता. स्वीकार कर म्हूण प्रार्थून मागता. देवी आमची भेटोकाटा, आमची काळजां तातून घालता, आमची मोनां तुकोर दिता. स्वीकार कर म्हूण प्रार्थून मागता. बोवा उडो आत्रारटा, ताकाचो रोस समोर दिता. आमचे सुख तूं सोर्बेटोयता. मानून घे म्हूण विनोद करता. बोवा उडो आत्रारटा, ताकाचो रोस समोर दिता. आमचे सुख तूं सोर्बेटोयता. मानून घे म्हूण विनोद करता. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हज्या तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देव बाप्पाक मानता तसलें सांबूड मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनात आनी मोहिमेंत आमच्या याके पवित्र सुबेच्या देवा सर्वेस्पोर मानून घेवं. बो मोगाळ बापा, बागयोन आंतोनीचे पोरबे दिसाक तुका आमी भेटयता त्या देण्याचेर तुजो आशिर्वाद घालून आमकां स्वर्गीचें जेवण खाण करूं दी. नितळ काळजान ही देणी भेटोवन आनी हें जेवण खाण घेवन आमच्या दिसा दिसाचें समर्पण एक मोगाचें बलिदान जावं. अशें जेजूच्या मरणान आनी पुनर्जीवनपणान उगडाप जाल्लो तुजो मोग ओ क्रिस्ती लोकां मदें परगटूंक आमचो तूं प्रोय कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्याचोवे आसूं. तुमची काळजां उबाराव. आनी ती सर्वेस्पोरांताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वयवशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सोर काडी आनी सोर थाय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. हातूंत तुज्या भक्ताचे परबेन तुजे पवित्र सभेक तूं संतोश दिताय.
अशें ताचे बागयोन जिविताचे देखीन तूं तिका दिरान भरताय ताचे शिकवणेन तूं तिका गिन्यान उजवडायताय आनी ताच्या मागण्या वरवीं तूं तिका सांबाळटाय देखून सोर देवदूतां आनी सांतां भोगतां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरोंतरी गायता. Povit, 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 Dolbaranzo sorves por Dios, Sorganizo zarbolea, Tucia voi mova, Osana ut sorgi, Sorves corace navi, iertato subagi, Osana, 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 Usorgi. सर्वेस्परा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर देखून दोवा पोरी तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही दानां पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत कुश्ट बरोवन ससूंक आपकोशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे परसोत समोर पोंची. तीच पुरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातले पियेयात ही म्हज्या रोगताची खाल्स नव्या आनी सासणी करचे रगत पातकांचे भक्षणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत ते वारोवतले हे म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco gut Sumia Ami vondo kata Ami kalsitne priera Titre bauti tu porod Jesu Tuce moron देखून सर्वेस्परा सुमिया जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सडवणची खास भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताचे कुडीन आनी रोगतान वांटो घेतल्याक आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतिकायेन मागता. सर्वेस्परा की पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर अशें लियो आमच्या बागयोंत बापा आनी फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा सिमिया आमच्या आदारी गवळी बापा आनी सगल्या संस्कारनी घेतलोल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान सुपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जिवंतपणाच्या बरवाशान उतरून गेल्यांत त्या सगल्या आमच्या भावा भयणींचोय उगडास कर आनी तुजे काकुतीन अंतरलोल्या समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची काकूत कर म्हूण आमी मागता. अशें बागयोंत आंकवार मारये देवाची माई सांगाती बागयोंत झुजे तिचो पती बागयोंत धर्म दुतां आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यान त्या सगल्या सांता भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांच्या सांगाता तुका वाखाणूंक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाता आनी ताचे थाय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोर पदवेदार बापा सोर मान आनी मोहिमा तुका सासनाच्या सासना देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलोलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें रायज येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताळणे पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक बरवशान ओतरेकतल्याक आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावात्याचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटांत सांबाळ. तूं तो जियेतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. सोमियाची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेली संवसाराचे पाप काडले आमची काकूत कर. देवाचे शेली संवसाराचे पाप काडले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडले आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्या सगली आमी सुभागी. सोमिया तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका खबर ना पूण एक उतर मातुले आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजान शेवंक वेतना गायन करुया. D7 पेज नंबर 50. D7. Diusata Monshachika Liploro Konyarupa Tani Vatle Bukelia Bio Dile Tanelia Pondesmo Oh
Lang vogliatur pol Christa, sangati dunia satra, e kacionang posoili, soli murgi devaci, por mismo Vitlovoro, taco mai mukšim nas lolo, por mismo Vitlovoro, taco mai mukšim nas lolo. Monatlo život salo, uripun koral sablo, ja paskače tečevo, koral rače tečevo, por mismo Vitlovoro, taco mai mukšim nas lolo, por mismo Vitlovoro, taco mai mukšim nas lolo. Jesus ja paskan voto, koraran bakun boro, ja mezača bagilja, ja činčo nača vartelja, por mismo Vitlovoro, taco mai mukšim nas lolo, por mismo Vitlovoro, taco mai mukšim nas lolo. Deus ata muncacika, liblolo punya rupa, tane varle bukela, bio dile tanelia, por mismo Vitlovoro,
प्रार्थुया. देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा, जेजू आमचो जीव उंडो ताचे वरवीं तूं आमकां पोसताय. तोच आमचो गुरू, ताचे शीस आमकां करून तो आमकां शिकयताय तें सगळें स्वत आमचे जिणेन मानून घेवंक आनी प्रिती मोगाच्या कुरण्यांनी तें पाडूंक आमकां कुरपा दी म्हूण बागेवन आतुनीचे पोरबे दिसाक आमी तुजे लागीं विस्वासान मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सगळीं बसुया. तुमकां सगल्यांक पादविगाराच्या नांवान, फादर लिनफणाच्या नांवान, सिस्टरीच्या नांवान आनी म्हज्या नांवान बागेवन आंतोनीचे पोरबेची उनुनीत आमी परब पोरबी दिता. बागेवन आंतोनीन तुमच्या वावराचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर भरपूर आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागता. कोणाकूय मिसाचें इंतेसां भेटोवंक जाय वो इगोर्जेक डोनेशन दिवंक जाय जाल्यार आमचें ऑफिस उक्तें आसा, थंय तुमी वचून दिवचें. मिसा उपरांत सोविनीर मुक्त आसतलो, थंय धर्मीक वस्तू मेळटात. आयज परबे सुमयार आमच्या कोंफराराच्या वांगड्यांनी फ्रेंडली फुटबॉल मॅच ऑर्गनायज केल्या. नॉर्थ गोवा वेटरन्स वर्सीस सावथ गोवा वेटरन्स हांचे मदें ही फुटबॉल मॅच सांजे 4:30 वाजता आमच्या इगोर्जेच्या ग्रावंडार जातली. सगल्यांक तुमकां आमंत्रण. उपरांत सांजे 7:30 वरांचेर तियात्र आसतलो जाचें नांव मोग जायना जाणटो. बरोयणार आनी डायरेक्टर पिटर रोशन. बरो तियात्र तुमी सगल्यांनी पळोवंक येवचो. तिकेटी इगोर्जेच्या आदराक मेळटल्यो. तशेंच जुनाचे 15वेर सोमार आमच्या सियोलकारांचो तियात्र आसतलो जाचें नांव उतरां आनी कोरन्यो. सांजे 7:30 वाजता आमच्या इगोर्जेच्या कंपाउंडार हो तियात्र तुमकां फुकोट पळोवंक मेळटलो. जुनाचे 20वेर शेनवारा दीस सांजे 5:30 वाजता विसाची मांडावळ करूंक बागेवन जोआ बातिस्त इग्रेज वाडो. इंग्रजींतल्यान मीस सांजे 7 वाजता. फुडल्या आयतारा दीस 6:30 वाजता मिसाची मांडावळ करूंक बागेवन बार्तोलोमियो तारशीबाट 8 वाजता लूड सायबीण फेर्नांदीस वाडो. फुडल्या आयताराक तावन आमचे फिरगोशेन दोतोन सुरू जाता. दोतोनीचे उक्तावणेचे मीस सकाळीं 9:15 वाजता. मिसा उपरांत देव संदेशकारां भुरग्यांक क्लासरूम दाखयतलीं. सगल्या दोतोनीच्या भुरग्यांनी ह्या मिसांत वांटो घेवचो. आतां मीस जाल्या उपरांत आमी वेगवेगळे कडेन बागेवन आंतोनीचे इमाची दवरलेले आसात. सदांचे भाशेन आमी मांडावळ करून ताचो उमाव घेतल्या. उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवी आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात. जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. बागीवंत आंतोनीची विणवणी मागूंक मागणी. बागीवंत आंतोन, तुज्या नांवान आनी तुजे विणवणेन देवान केलोली विस्मिता आयकून व्हडा बरवशान हांवूय तुजे कडेन येता आनी तुजेर दयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण कालतेपणी मागता. नोमान तुका बागीवंत आंतोन निर्मळकायेच्या लिली फुलां. नोमान तुका जाणवाईच्या सागोरा. नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शिव वर्तमानाच्या धर्मदुता. कोर म्हजें जिवीत नितळ निर्मळ. बोर म्हजें मन जाणवाईन. पेटोय म्हजें काडीस प्रिती मोगान. आनी सोर भोंवती म्हज्या कुरण्यांनी देवाचें उतर पुरगटूंक म्हाका शिकय. ए देवाच्या इस्ता हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजें उजीर वळखून घेता आनी म्हजें कोंती बरीत काडीस तुका उक्तें करता. आनी तुजे वेंगेन आयलोलो तोच बाळूक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका भक्षण दितलो आनी गरज त्या कुडी आत्म्याच्या देण्यांनी म्हाका भरतलो म्हूण आज बाळगिता आनी बरवशान रावता. बागेवन आंतोन दुखेस्तांच्या बुजवणदारा तुजी दयाळ नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोळडीरपण आनी उपद्रे, म्हजें हुस्के आनी कोंती, म्हज्यो भिरांती आनी आकान पडे. म्हज्या हुस्क्या कोंतींतलो म्हाका निवार.
तुजे वेंगेन आसलेल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी आतां तुजे फुडें घालता तो उपकार म्हाका बेगीनच मेळून घे. ह्या वेळार तुका जाय तें माग. उंचोऱ्यांच्या बागयोंत आंतून तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणूनाय पूण तांकां सदांच पावूंक तूं राजी आसाय. तो तुजे पदवीदार म्हजोतीन एक काल्तिकायेचें क्रिस्ती जिवी जिवंक मेळून घे म्हाका निर्मळाय आनी कोणवाडाय, तोणाय आनी शांतीताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणीकाय, गोठाय आनी जाणवाय आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ तुजे विनोतीन जेजू सारकेले बरे गूण ते जावंक निर्मी आनी तांच्या हातान घातलेल्या हिणाक स्वताच्या अनवळाच्या मार्गार चलूंक तांचे खातीर तूं तमनासतना विनोती कोर. आमेन.